क्लेनिस मेंडोन्सा, आल्फ्रेड रोज आणि एंथनी मेंडिस हे जावन असले दोगूय खोडेगांत मालगोडे तियात्रीस जांणी तियात्राक आपले जायते योगदान दिल्लें आसा. तांणी कोंकणी चलचित्रांनी भरपूर वावर केल्लो आसा. आयचो दीस 21 मार्च 2024 एक खास दीस जावन आसा. 60 वर्सां भरतात एंटनी मेंडिस हो मालगोडो तियात्रीस सोंपल्यार. तो सोंपलो खरो, पूण तो आजुनूय लोकांच्या काळजा मनांनी आपल्या कांतारांतल्यान जिवो आसा. आनी एक कारण तो जिवो उरोंक. 60 वर्सां आदीं तो सोंपलो तेन्ना आल्फ्रेड रोज हांणी ताच्या मानाक ताका श्रद्धांजली अर्पीत करूंक एक कांतार घडलेलें, अ ट्रिब्यूट टू एंटनी मेंडिस. ह्या कांताराचें नांव जावन आसलें कोंकानी पाल्क दुकाम गोलोयता. खरेपणीच कोंकणी पाल्क तुका गोडयताले, कित्याक एक बरो मालगोडो खोडेगांत तियात्रीस आमचे मदलो ना जालो म्हूण. आल्फ्रेड रोजान जायतीं कांतारां बरयलीं. चडशीं ताचीं कांतारां HMVचेर जावं कॅसेटींनी वा रेडियाचेर गाजतात, पूण जबरशीं थोडीं कांतारां आसात जीं ह्या कॅसेटींनी वा HMV वा रेडिओचेरूय बी मेळोना. तातूंतलें एक कांतार जावन आसा हेंच श्रद्धांजली गीत एंटनी मेंडिसाक ताणें गायल्लें पळय तें. जेन्ना ताणें गीत गायलें तेन्ना आयकोतेले ऑडियन्सांतलो लोक जायते रडले अशें म्हूण आमकां कळून येता. कोंकणी पाल्क दुकाम गोलोयता हें गीत आमकां आल्फ्रेड रोजाच्या कांताराच्या जेल्ल्यान वॉल्यूम 1 हातूंत मेळटा. त्या भायर एड्स कांतारां ह्या एडवर्ड वेडिसाच्या ब्लॉगाचेरूय तें आमकां मेवता. रिटा बाय रोज हिची परवानगी घेवन आमचे मुखार आमचो भाव फ्रांसिस्को इस्टेवेस हेंच कांतार घेवन येता. आपल्या आवाजांतल्यान तो आल्फ्रेड रोजाचे उमाळे त्या टायमा वयले व्यक्त करता. एक खोडेगांत तियात्रीस आमचे मदलो ना जालो आनी आमकां दूख भोगता, पूण ताचें जें दायज आसा कांताराचें, जी लेगसी आसा ती आजून ह्या कांतारांतल्यान फुडें वेता आनी कोंकणी भाशेचो आनी कांताराचो दिवो पोरजोळीत उरता ह्या कांतारांतल्यान. तर हांव परबी भेटयतां फ्रांसिस्को इस्टेवेस हांकां की तो आमचे मुखार हें कांतार घेवन येता. आनी तशीच परी हांव उगडास करतां एंथनी मेंडिसाचो आनी आल्फ्रेड रोज हांचो. देवान तांच्या आत्म्यांक सवस्काय दिवची. देव बरें करूं. घालोय काडू आमचेर पडलो काडू गेलो एंटनी मेंडिस पालकाचेर घालून काडू. संवसार दिसता काडू उजवाडासोन काडू कोरेच मनशाचें जिवीत चिंतल्यार भिरांकूड काडू. कोटा सोंपलो तुका रोडलो लोक ओजारांनी आसोयतालोय केळोयतालोय मोगाळ उतरांनी. भुरग्यांक तुज्या पडून मेंडिस दुकां बोल्ली आमच्या दोळ्यांनी. कोंकानी पाल्क आयज रोडटा तुका दुकांनी.
शीण कोरया कोणाचेर शीण कोरया देवाचेर ना आशा ना पोरोक दिशी म्हूण त्या पालकाचेर ओदरूस्ट आयलें तुजेर ओदरूस नोशीबाचेर हांव चिंतूच गेलोय गाये घालून सोगल्याच्या काळजाचेर ताचे वसलो आनीक दुसरो सोदल्यार मेवचो ना कुंवर आमचो फोलेर तुमचो आनीक दिसचो ना आरती वोंत तो उनोद तो आनीक आमकां तो आसोवचो ना सासणांक न्हिदलो उठोंक गेल्यार केदीच उठचो ना त्या शेगुणाचो मोयपाशी उतराचो फोको 40 आनीक 3 वर्सांचे ही दादीचो पोरजोळ आमच्या पालकाचो सोगल्याच्या मोगाचो आयलान तो सोवड रोडटा उगडा सूज काडून ताचो पयले पिक्चर काडले आमी ते आमचे नोशीब कोणाक लागोन फाकाल्ले जायत ते आमचे नोशीब गोंयकारा मोदे मेंडीस जोल्मोंक येवूय जाल्यार आमचें नोशीब भुरगेच पोणी देवान व्हरोंक हें आमचें नोशीब कोंकानी पिक्चर फाकाल्ले आयज वय तुकाच लागोन पालकाचेरूय सोब येताली वय तुकाच लागोन सायबीण मायशी वेता म्हणोन निमणे आमकां तूं गेलोय सांगोन तिचेच लागीं भुरग्यांक तुज्या धाड